नमस्कार, पळोवया अपडेट खबरो। सांजे ISL सेमीफायनलीक गोंयकार आणि FC गोवा तयार। जिल्लो प्रशासन आणि पुलीस फोर्सूय सज्ज। फातोडेची फेरी हालयली। तिकेटी नाशिल्ल्यांक LED स्क्रीनिंग। प्रधानमंत्री म्हणटा ड्रग ट्रेड मुळा सकट ना करात। गोंयची BJP म्हणटा शक्य ना। मुख्यमंत्री म्हणटा तसल्या टुरिस्टांक उपाय करतले। काँग्रेस म्हणटा सरकाराची नाटकां मंत्रीच धड न्हय। BJP सरकारान लोकायुक्त RTI संस्था केल्यो खिळखिळ्यो। भ्रष्टाचार ना जावपाची अपेक्षाच ना। काँग्रेसीची जाप। काणकोणा कोसळिल्ले रेजिडेन्सीचे बिल्डर खंय? अलेक्साचो प्रश्न। फोंड्या उपरांत दिवचले सोपो वाडोवंक भाजीवाल्यांचो विरोध। कॉन्ट्रॅक्टरान सोपो केलो 8 रुपया वयल्यान 20। पालिका काना मनार घेना म्हणून भाजीकार पावले आमदारा कडेन। संपार गेल्ले सफाई कामगार आणि महापालिका पेटली तेमाक। महापौर म्हणटा दिसवड्या वयल्या कामगाराक संपाचो अधिकार ना, धाडटले घरा। शारांत कुशिल्ल्या कोयराच्यो राशी। खबरो विस्तारान। FC गोवा गोंयकार आणि पुलिसांक घेवन सरकारूय बुधवारच्या सेमीफायनलीक तयार रावला। सांजे FC गोवा आणि कोलकाताची दुसरी सेमीफायनल जाता। झुंड्यो पडत म्हूण सरकारान येरादारी आणि पार्किंगाक वेगळी व्यवस्था केल्या। तिकेटी आशिल्ल्यांकूच पार्किंग मेळटलें। ISL खासगी इव्हेंट तरीकूय सुरक्षेचे नजरेन सरकार लक्ष घालता म्हूण जिल्लोधिकारी उलयलो। तिकेटी मेळूंक नाशिल्ल्यांक तांतले तातूंत उमेद बागोवंक कांय कडेन व्हडल्यो LED स्क्रीनी घालून गोंयकार मेगा शोक तयार रावल्यात। Opte por ele, faça. Então, foi uma pena porque o Nara estava muito bem e era ponto forte ali do lado esquerdo. Yeah, actually, it was a pity that we lost Narayan so early in the game. He was really a strong part of our team in the left side. But Amiri did well his role there in the left, and if I opt to him tomorrow, it will be a good option for us. Jugadores indios, de hecho los hemos utilizado a todos y cada vez aparece alguno nuevo al que le podemos dar con confianza y posibilidades. Estoy verdaderamente contento con ellos desde que empezamos hace 4 meses de su rendimiento y de su comportamiento como profesionales. No hemos tenido ningún problema nunca con ningún jugador indio a nivel disciplinario ni a nivel de grupo. That is probably the thing we are more proud for the performance of the Indian players, because from the beginning we can see how they improve. फातोड्ड्या स्टेडियमाकडची येरादारी, पार्किंग आणि लोकांचे सुरक्षा व्यवस्थेचेर जिल्लोधिकाऱ्यान बसका घेतली। कायदो सुव्यवस्थे खातीर 475 पुलीस आणि येरादारी खातीर 250 पुलीस फातोड्डे स्टेडियमा लागसार तैनात केल्यात। ऐन वेळार लायनी आणि झुंडी पडच्यो न्ही म्हूण तिकेटी आशिल्ल्या लोकांनी शक्य तितले बेगीन येवचें म्हूण सरकारूच सांगता। सर्त खाजगी असली तरी बऱ्या वायटाक सरकार जबाबदार म्हूण रेजिनाल्ड म्हणटा। हाल कितें जालें जाल्यार एनी हांटून डायरेक्टली गव्हर्मेंटा ब्लेम करपाची, कित्याक एडमिनिस्ट्रेशन गव्हर्मेंटाक आहा, पुलीस गव्हर्मेंटाक आहा, सगळे गव्हर्मेंटाक आहा, ऑर्गनायझर गव्हर्मेंटाक आहा, ग्राउंड गव्हर्मेंटाचो। एवरीथिंग इज इन फॅक्ट बिलॉंगिंग और इनडायरेक्टली विथ द गव्हर्मेंट। फातोड्डेच्या मॅचीक लागून पालिकेन फेरीवाल्यांकय हालयले। तांकां पयर आयताराक लास्ट डे आशिल्लो फिस्टाचो, तांकां आमी 5-6 फावटी सांगले तुमी काडा म्हणून कित्याक लास्ट ते दवरुपाय ना म्हणून। आयज सोमार जालो, आयज मंगळार जालो, 2 दिसांनी पूण तांणी काडना, सो आमकां एक्शन घेवची पडली। कित्याक फाल्यां हांगा स्टेडियमाचेर फुटबॉल टिमूय आहा, सो ट्रॅफिक प्रॉब्लेम बी जावपाक शकता। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। ड्रग्स व्यवहार मुळा सकट ना करात म्हूण प्रधानमंत्री मोदी सांगता। गोंयची BJP भलतेच उलयता। गोंय खंय ड्रग्स आनी भ्रष्टाचार मुक्त जावंकूच शकना। मुख्यमंत्री पार्सेकार म्हणटा गोंयांत ड्रग्सा खातीर म्हूण येतल्या टुरिस्टांक उपाय करतले। काँग्रेस म्हणटा सगळीं नाटकां। दर्यादेग वाठारांतले ड्रग्स माफियांच्यो नाडयो आवळोवंक हात घालपी SP विजय सिंगाक ह्याच सरकारान कडेक काडलो। मंत्री पार्सेकार आनी मांद्रेकाराच्या मतदारसंघांनी ड्रग्साचे व्यवहार फाटलीं 10 वर्सांत चल्लेच कशे? ड्रग्स नशा वह ऐसी भयंकर बीमारी है कि बालक जो इस बुराई में फंसता है, नशे की लत बुरी है, बालक बुरा नहीं है। आदत को बुरा माने, नशे को बुरा माने,
और उससे दूर रखने के रास्ते खोजे। एके वटेन ड्रग्स वेव्हार आनी ड्रग माफियांचो बंदोबस्त करात म्हूण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सांगता, जाल्यार गोंयचो मुख्यमंत्री म्हणटा ड्रग्स घेवंकूच म्हूण येतल्या टुरिस्टांक उपाय करतले. काही टुरिस्ट हांगा ड्रग्जा खातीरच येतात, पूण असले आजनेऱ्यो करपाक येतात. येणाऱ्या काळात ताचेर वॉच आनी स्ट्रिक्ट विजील रावूंक जाय. सनबर्ना सारकेले महोत्सवाच्या निमतान ड्रग्साच्या धंद्याक तेजी येतली. आमदार विजय उलयता. काँग्रेसूय तेंच म्हणटा. पूण थंय सनबर्नाक फूल ड्रग्स चलपाचे आहा आनी अंडर प्रोटेक्शन ऑफ द बीजेपी केडर, कित्याक तांकां फुकट टिकेटी मेळटा म्हणून. But CM is saying just opposite. CM is saying keep a vigil on the tourist. That means whoever this. So he's going exactly opposite to whatever the Prime Minister is saying. प्रधानमंत्री आणि मुख्यमंत्री उलयता एक, गोंयची बीजेपी उलयता भलतेंच. Drug measures, it was severe, but it is there. There's no question about it. So would you like a central agency probe in the drug problem to go? Everybody knows why want a probe. It is there. काँग्रेस म्हणटा दर्या देगांनी ड्रग्स माफियाचेर हात घालो म्हूण ताका ह्याच सरकारान कडेक काडलो. मुख्यमंत्री पार्सेकार आनी मंत्री मांद्रेकाराचे मतदारसंघांनी माफियांची परिस्थिती पळयल्यार सगळें कळपाक पुरो. I remember Vijay Singh, who was an upright officer, when he tried to take on these drug dealers, he was shunted out. So obviously this government is helping the drug dealers and whoever is in the drug trade here. Anjuna Shivoli MLA, Mr. Mandrekar, who is also a minister, had openly during an inauguration of a police station said that the upright officer is doing gundaraj only because he was raiding the drug dens and the drug lords. विजय सिंग म्हणून असले आणि हांव नकळो ताका कसली एलर्जी असली तो कित्याक हें सगळें करतालो म्हणून. तुज्या पर्वरी ऑफिसान कमांड आसूंक जाय. तूं हांगा खंय तरी एक बीच पार्टी चलता, थंय बीच पार्टी येवन थंय येवन गुंडगिरी करप हें सोंपता काय कितें ताका? थंय येवन बुसकटाक घट धरप, कोणाचे तर चोपको मारप, बुसकटाक चोपको मारप, त्याच्या कानपट्यार मारप. For last more than 17 years, the Chief Minister of Goa, Mr. Parshikar, is the MLA for Mandrem constituency. Another MLA, Mr. Mandrekar, is also MLA who has a area like Anjuna, which is with this drug trade. For 17 years, they are unaware. That means they are hand in gloves with these drug dealers. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. घेऊया एक विराम.